37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर फोंडेच्या खेळा संकुलांत 29 ऑक्टोबराच्यान खेळ जातले। ते खातीर ह्या खेळा संकुलांचे काम 26 तारखे मेरेन तयार जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली। बुधवारा सकाळी खेळा संकुलाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयलो। फोंडा जो आर्चरी जो गेम जी आसा ती गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या पटांगणाचेर आमी खेळोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी त्या संदर्भात ताची पूर्व तयारी कशी जाता ते सगळे आमचे वेन्यू कमांडंट जे आसात, असिस्टंट वेन्यू कमांडंट, ऑल PWD इलेक्ट्रिसिटी टीम विथ द ओव्हरलेस टीम, ACT टीम, हे सगळे काही गोष्टी हांगा उपस्थित आसात। ज्यो काही बारीक बारीक सुद्धा जर काही गोष्टी कमी उरपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आजचे हे इन्स्पेक्शन आसा। ऑन द स्पॉट येवन कांय जावपाना, फाल्यां सगळे पावसाळ्याचो, कारण दीस इज ओपन डोर गेम, त्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळे आमचे जर्मन हँगर्स म्हणू नाकात किंवा VIP लॉन्जीस म्हणू नाकात, एथलीट लॉन्ज म्हणू नाकात, त्यांचे चेंजिंग रूम म्हणू नाकात, ह्यो सगळे काही गोष्टी अरेंजमेंट हांगसर जाल्ले आसात। ह्या वेन्यू जो आसा हो वेन्यू बाय 26th लेट इन द इव्हिनिंग हो कंप्लीट फॉर द शो रेडी जातलो। ते दिसा आमचे वेन्यू कमांडंट एडिशनल कलेक्टर ते ट्रायल एंड रन हे घेतले। तातूंत भितर सुद्धा जर कितें जर उरले आसत जाल्यार आमचे कडेन 48 आवर्साचो ब्रिदींग स्पेस आसा। त्या स्पेसा भितर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करतले। बट वी ऑल आर सेट टू होस्ट द 37 नॅशनल गेम्स इन अ व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक वे। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे एंटायर टीम जे आसा, यू हॅव बीन मायट बी सेईंग सर, आमी सकाळच्यान आज आमचे हे इन्स्पेक्शन सुरू केल्ले आसात, आता 8 जाल्ले आसात। माय एवरी ऑफिसर्स इज कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच एंड एवरी वन एंड दे आर डेडिकेटली, एक्चुअली दिस इज अ टीम वर्क and the teamwork and coordination kasha asa, though they are from the different department, this is the only organization where all can come together and take these games to the very greater height of the next level.